Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. मोगाळ भावां भयणीनो, आयज आमी आखे पवित्र सोबे बराबर विश्व धर्म परगोटणेचो आयतार वर्ल्ड मिशन संडे समारंभता आनी आमच्या धर्म प्रांतांत मिसावांचो उत्सव जुबली ऑफ द मिशन्स मनयता. आमच्या पाप साहेबान ह्या आयतारा निमतान दिलोल्या आपल्या संदेशांत तो आमकां असो उलो मारता. सगळ्या लोकांक भरवशाचे परगोटणार जायात. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आनी भरवशाचे संदेशकार जावंक आमचे मुळावे आपोवणे म्हूण उगडास करता. जेजूच्या पावलांनी चलतलीं देवाचें बळ अनुभवतात आनी जेजूचे धिरादीक परगोटणार जातात. आमच्या सेवा धर्मांचो विशय देवाचें बळ अनुभवया, जेजूचे धिरादीक परगोटणार जावया. आमकां जेजूच्या पाटलावदारांक जेजून दिल्ल्या मिसावांच्या कार्याचो सगळ्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगोट करात हाचो उगडास करता. देवाचें बळ अनुभवून आमी जेजूचे धिरादीक परगोटणार जावंक देवाची कृपा मागुया. तशेंच मिसावांच्या गांवांनी अवघड्यामध्ये वावुरतल्या आमच्या मिशनरी भावां भयणांक देवाचें बळ, स्फूर्ती आनी बरी भलायकी ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. सोम्या जेजू, तुजो अनुभव घेवंक आनी तुज्या बळान वाडूंक तूं दिताय त्या संद्यांचो आमी फायदो काडूंक ना. आमची उतरां आनी कोरण्यो तुका परगोटचे बदलेक तुजेर आड गोवाय दितल्यो जाल्यात. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता जेजू, धर्म परगोटणेचो वावर आमी थोड्याच मनशाचेर सोडला. तो परगोटूंक आमकां सगळ्यांक तुवें उलो मारला, तो आमी भेऱ्या कानार घेतला. आमची जबाबदारी पाळूंक आमी चुकल्या. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या जेजू, आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक भरवसो जावंक आनी भरवसो दिवंक आमी चुकल्या. निराशी जाल्ल्यांक, भायर आलोल्यांक, दुखी खोंतींत आसलोल्यांक, गोरिबांक, एकसुऱ्यांक तुज्या भरवशाची परगोटणार आमी जावंक नात. सोम्या काकलूत कोर. पयल्या वाचपांत इस्रायल पोरजेचेर अमालेकितांनी आक्रमण केलें आनी इस्रायलाच्या सैनिकांनी जोसुयेच्या फुडारीपणाखाल तांचे आड लढाई केली. तेन्ना मोइजेस सर्वेस्पराचो दांडो घेवन दोंगराचे तेंगशेर गेलो आनी आपले दोनूय हात उबारून धरून मागणें करतालो. तेन्ना इस्रायल जिखतालो देखून मोइजेसाचे हात थोकले. तेन्ना आरोन आनी हूर मोइजेसाचे दोर एके वाटेन एकलो ताचे हात धरून रावले आनी अशें देवाच्या बळान इस्रायल पोरजेक जोईत मेळ्ळें. दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पावलो तिमोथान आपणायलोल्या क्रिस्ती भावार्थाक विस्वाशी रावंक आनी सगळ्या आडकोळींचेर झुजून भावार्थ थांबोनासतना परगोटूंक ताका बळ आनी उत्तेजन दिता. शुभवर्तमानान एका निष्ठूर नितीदाराची आनी एके विधवेची वापार सांगून थीरपणान निराशी जायनासतना मागणें करूंक जेजू शिसांक शिकोवन दिता. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी अमेलेकीत लोक आयलो आनी रेफेदीम म्हणटात थंय इस्रायलाचेर तांणी आक्रमण केलें. मोइजेसान जोसुयेक म्हणलें,
थोड्या मनशांक विंचून काड आनी फाल्यां अमालेकितांकोडे लढाई करूंक भायर सोर. इतले म्हणसर सर्वेस्पराचो दांडो म्हज्या हातांत धरून हांव दोंगराचे तोकशेर रावतां. जोसुयेन मोइजेसान सांगलोलें तशें केलें. अमालेकितांकोडे लढाई करूंक तो भायर सरलो. त्या म्हणसर मोइजेस, आरोन आनी हूर दोंगराचे तोकशेर गेले. आनी जेन्ना मोइजेस आपले हात उबारून धरतालो तेन्ना इस्रायल जिखतालो. मोइजेसाचे हात थोकले तेन्ना तांणी ताचेशी एक फातर हाडून दवरलो आनी तो ताचेर बसलो. आरोन आनी हूर मोइजेसाच्या हाताक धरून रावले. दोर एके वाटेन एकलो आनी अशें दीस पडोपर्यंत ताचे हात थीर रावले. हे भाशेन जोसुयेन अमालेकाचेर आनी ताचे पोरजेचेर तरवारीन जोईत व्हेलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे थावन येता म्हाका आदार. पर्वतांचेर म्हजे दोळे उबारून लायता, थंय थावन म्हाका आदार मेळटलो. सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे थावन येता म्हाका आदार. जबाब. सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे थावन येता म्हाका आदार. तो तुजे पांय आदळूंक निसरूंक दिना जावं. तुजो राखणो तो कोदींच न्हिदचो ना. ना इस्रायेलाच्या राखण्यांक न्हीद ना, जेम ना. जबाब. सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे थावन येता म्हाका आदार. सर्वेस्पर तुका राखता, तुजेर आपली सावळी घालता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक उबो आसा. दिसाचें तुका वत लागचें ना आनी रातचें तुजेर चान्नें पडचें ना. जबाब. सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे थावन येता म्हाका आदार. सगळ्या वायटा विघ्नांतलो सर्वेस्पर तुका राखून दवरतलो. तुज्या जिवाचो राखणो तो. खंय वच आनी परतून ये, आतां आनी सदांकाल तो तुका राखता. जबाब. सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे थावन येता म्हाका आदार. भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या. जे तूं शिकलाय आनी जें तुका राखूंक दिलां तांतूं तूं घोट राव. तें कोणा कडसून तुका गमून आयलां तें तूं मनांत धर. तूं भुरगेपणारसान पवित्र पुस्तकां शिकलाय. जेजू क्रिस्ताच्या भावार्था उदेशी तारोणांक पावयता तसली शिकवण तुका दिवंक तांकां तांक आसा. सगळें पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां. तें शिकवण दिवंक, चुकी काडून दाखोवंक, लोकांक निटायेर हाडूंक, तांकां प्रामाणीकपणांत वाडोवंक उपकारता. ताका लागून देवाचो मनीस उत्तम जावन कसल्याय बऱ्या कामाक पुरतो जावंक पावता. देवा मुखार आनी जिव्या आनी मेल्ल्यांचो नितीदार जावचो आसा त्या क्रिस्ता जेजू मुखार ताच्या येण्याच्या आनी ताचे राजवटकेच्या नांवान हांव तुका हो हुकूम घालतां.
ताचो निरोप पोरगोट कोर. ओक्तार आनी ओक्ता भायर परतून परतून सांग. विवाद करून मनांत रिगोय. खोड काडून दाखोय. तांच्या गिन्यानांक उलो मार. पूण सगळे सोंसणीकायेन आनी शिकोवन दिवच्या मोनान तशें कोर. देवाचें उतर हें. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. देवाचें उतर जिवे आनी सुडसुडीत. तें काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारकिता. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. शिसांनी सोदांच मागणें करचें आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून तांकां अशी एक वापार सांगली. एका शारांत कोण एक नितीदार आसलो. ताका देवाची भिरांत न्हय म्हूण मनशाची भिडा नासली. आनी त्या शारांत कोण एकली विधवा आसली. ताचेशी येवन येवन ती अशी मागताली, न्याय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका निवार. पूण जायतो काळ ताणें तिचें आयकलें ना. तरी मागीर ताणें आपणाच भितर म्हळें, हांव देवाक भियेना आनी मनशाची भिडा हांव धरिना खरो. पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिचो न्याय करतलों. नाजाल्यार येवन येवन शेकी ती म्हजो जीव खातोली. आनी सोम्या जेजून म्हळें, त्या खोट्या नितीदारान कितें म्हणलें ताची तुमी चोत्राय धरात. तर देव आपणाक रात दीस उलो मारतल्या आपल्या विंचलोल्यांचो न्याय करून तांकां निवारचो ना आनी तांकां सोंसणीकायेन कान दिवचो ना. होय, तो तांकां बेगीनच निवारतलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारांत भावार्थ मेळटलोसो तुमकां दिसता? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. लियो ह्या आमच्या पाप सायबाक देवाचे येवजणे पोरमाणे पवित्र सोबा चलोवंक पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी बळान भर म्हूण मागताना सगळ्या बिस्पांनी, यादनिकांनी, मोटवाश्यांनी आनी लौकिकांनी जेजूचें आसणे अनुभवूंक आनी ह्या वरवीं जेजूचे धिरादीक पोरगोटणार तांकां कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्याक मेळ्ळोली पदवी देव भिरांतीन पोरजेच्या बऱ्याक वापरूंक झगडीं झुजां पयस करूंक देसा देसांमदें शांती हाडूंक नागरिकां मदें एकवट आनी भावपण हाडूंक तांकां स्फूर्ती दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता
क्रिस्ती घोराब्यांनी जेजूक आपलो माज करून देवाचें बळ अनुभवून आपल्या जिवितांतल्यान उतरांनी आनी कोरण्यांनी जेजूचे धिरादीक परगोटणार जावंक देवाची कृपा तांकां मागुया. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. मिशोनार कशे वावुरतल्या आमच्या यादनिकांक, मोटवाशांक आनी लौकीक भावां भयणींक राख आनी सांबाळ म्हूण आनी धर्म परगोटण्याचो वावर ओदीक नेटान तांणी करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचे बळान भर म्हूण मागताना दर एका कातोलकान आपल्या लागीं जाता ते भाशेन धर्म परगोटणेच्या कार्यांत वांटो घेवंक, मिसावां खातीर सदांच मागूंक, पयशांचो आदार उदारपणान दिवन धर्म परगोटणेच्या वावराक ओदीक नेट दिवंक देवाची कृपा तांकां मागुया. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. न्याय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका निवार. लूक 18:3. जे आमी क्रिस्ताच्या नांवान गरीबांक दितांव तेंच आमच्या मोरणांत आमी व्हरतांव. पीटर मावरीन. एक जाणटी गरीब ओस्तोरी आसली. कोण एकल्यान नाडबुदीन तिचें घर भाट आपल्या नांवार केलें. तिच्या गांवांत रावलोल्या एका देव संदेशकारान तिका हें गमयलें. तिचे बराबर पुलिसींत, सरकारी कचेरींत पावट्यो मारून शेकीन तिका न्याय मेळ्ळो. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू एके विधवेची परिस्थिती सांगता. त्या काळार एके ओस्तोरीक भोव करून एके विधवेक मोल नासलें. आदार ना जावन ती चडशीं गरीब साडेन जियेताली. घडये तो नितीदार लोंच सोदतालो. ह्या आधुनीक काळांत न्याय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका निवार. हें गरीब प्रमाणान परगोडटालो. जेजून आपलें कार्य न्हंयच उतरांनी, बोगोर कोरण्यांनी गरीबांक बरी खबर दिवन सुरू केलें. तांकां पिडेंतली बरी करून तांचे सवेन दया दाखोवन एके तरेन आपुणूच गरीब जालो. ताचे शीस पासून खारवी, दोन वसूलदार हो समाजान भायर आलोले मनीस आयज ह्या धर्म परगोटणेच्या आयताराक तांच्या सांगाता रावन तांकां न्याय वो भरवासो दिवंक आमकां जण एकल्याक आपयता. मोगळा बापा, एका गरीब कुटुंबा वो भाव भयणी सवे वचून तांकां आदार हो मागण्यांचो भरवासो दिवंक आमकां मागण्यांची मनशां कोर. आमेन. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share and subscribe to support this ministry. God bless you.